22 तारखेक तुमकां आतां PWDच्यान हे मेमोरंडम येयलो आनी दोग जाणांची नांवां मेन्शन केले, एक दत्त नायक आनी एक दुसरो कोण तरी, बाकीचे कोणाचेच मेन्शन केल्ले ना. तुम्ही कायदेशीर जुनाक तुम्ही इन्स्पेक्शन केलें, तेजे बरयल्लें आसा की 10 दिसांनी तेणी काडपाचें म्हणून, जाल्यार आमी फुडली कारवाई करता म्हणून. आतां इतलें जर तुमी केलां तर तेजे परत तेजी कारवाई कित्याक जाली ना, इतलेंच मागता आमी. कित्याक वर्सां उदक पेटा पेटा काबार जाली मळे आनी मळ्याच्या झाडां पळय कशी जाल्या ती टँकर दिता न्ही, आतां टँकर दिता उदक दिता कितें दिता उदक घालता आपुणूच टँकर दिता उदक दिला पंचान आता ते फाटल्या दत्तापत्र पंडपत्र म्हणजे तू गेले तेका हे करीन म्हणून ऍक्शन घे म्हणून तू म्हाका हे कर तू सरपंच तू कितें उलयता हे पत्र कोण पत्र जा कोण पत्र सांग कोण पत्र म्हाका सांग ना तू पत्र माझं पत्र कोण त्याचो दुश्मन न्हू दत्ता आमच्या मळ्यान येवन बेकायदेशीर तेणी धंदो चालू केला तो आमकां लागता मॅडम तारीख आमकां उडोवपाक लावना तूं तुका आमी रिस्पेक्ट सरपंच म्हणून आमकां कितें गावता येता कितें येता पंचायती कितें येता मागीर तुमी कित्याक बसता आमी नोटीस येवन तुमी काडिना म्हणजे काडिना काढली कंप्लेंट एका दिल्ली त्या प्रमाणे तुझी नोटीस तुम्ही काढता कंप्लेंट करून त्याची इल्लीगल म्हणून काढून म्हाका तुम्ही बरयले इन्स्पेक्शन तुम्हीच केलं ना तुम्ही जायो आणि योगिक बसला थंय बेकायदेशीर मॅडम तुम्ही तर अशी भाषा उलयता ऐका तुम्ही अशी भाषा आमकां दुसरी भाषा उलयची पूण ते सांगतो ना ऐकाय तो ते तेंच्यान सिमेंटाक ब्लॉक घालता सिमेंटाचें उदक आमच्या मळ्यान वयता तेका लागून आमी सिमेंटाचे ब्लॉक उरता सकयल मळे आता तुम्ही रिपोर्टाचेर हांगासर कितें बरयलां तेणी मातशें हें दवरात. रिपोर्टाचेर कितें बरयलां हायवेचे काडटा तेन्ना आमी काडटा अशें रिपोर्टान बरयलें ना. तुमी कितें सांगला 10 दीस आसा ताका टायम दिता आनी तेणी एग्री केला जो कोण हे आसा कोणान तेणी एग्री केला की आमी 10 दिसा भितर काडटा ना जाल्यार तेजी कारवाई घेता म्हणून अशें बरयलें सांगला तशें हांगा बरयलें ना. पंचायतीक लागना तुम्ही डिसिजन घेवपाक जाय तुम्ही तेजी एकटो जाता सगळे काडचे पडटा हायवेच्यान देवला सगळे काडून पूण तेका लागून 10 जाणांक त्रास जाता तेका काडपाचो आहे आमच्या गाडच्या मळ्यान पयलीं त्रास जाता. नमस्कार, माझें नाव गौरेश गावडे. आमी वेलिंग पिरो कुंकळेचो ग्रामस्थ आनी तुमी पळोवपाक शकता आयज आमी वेलिंग पिरो कुंकळेचे पंचायतीन येयल्ले आशिल्ले आनी आमचे बरोबर आसा सगळे फुलकार समाज जेंचो म्हत्वाचो विशय जो इतले वर्सां म्हणजे 2-3 वर्सां पासून हो हें जायत आसा मुखार येत आसा की जायांचे मळे आयज फामाद जायो आसा माटोच्यो तेका लागून खंय तरी बिल्डर लॉबीचो दोळो आसा आनी हे पिढ्यान पिढ्यांचो जो धंदो आसा सगळे फुलकर समाज आमचे पिढी जात म्हणटा तशें हांगासर कश्ट करून हे जो वेवसाय करता आनी हे दिसांनी तुमी पळोवंक शकता फाटल्या वर्साच्यान
कंटिन्यू उजो लावपाचो कॅमिकलां काडपाचें षडयंत्र हें चालूच आसा. आमी वारंवार हे फुलकार समाज वारंवार पंचायती कडेन बाकीचे जे एग्रीकल्चर आसा तेंचे कडेन घराणे मांडयत आशिल्ले पूण कांयच तेजो सॉल्व जायनाशिल्लो इशू सॉल्व जायनाशिल्लो. पंचायत तेजे कांय एक्शन घेयनाशिल्ले. आतां आमी पयर परत ग्रामसभे विशय काडलेलो. ग्रामसभे विशय काडले उपरांत सगळ्या ग्रामस्थांनी सरपंचा सगळ्यांक सांगलें की कशें आमकां लुकसाण जाता आनी कोण कित्याक लागून जाता तें. थंयचो बेकायदेशीर सिमेंटाचो वेवसाय करता जे घाटी थंय आस्थापन घालून आसा आनी तेजो धुल्लो सगळे जायांचेर बसता. थंय जे काम करणारे घाटी आसा तेंचे ते उजो लायता अशें आमकां कळोन चुकलां. परत हळशीकूय थंय करता म्हणजे नाका नाका जाल्ल्यो गोश्टी घडटा आनी तेकाच लागून खंय ना खंय तरी ह्यो सगळ्यो उजो लागपाचे प्रकरणां चालू आसा. हे सगळे बिल्डर लॉबीच्या सांगण्या वयल्यानूच केल्ले गेल्ले वयता आनी चडशे मोळे 60 आतां फॅमिली ते जे जगता तेंचे मोळे आतां वारंवार उजो लायल्लो गेल्लो वयता. आमी पयर सुद्दां ग्रामसभेन सांगलेलें आनी हें तुमकां 22 मेक लेटर येयल्लें पंचायतीक PWDच्यान की ही 2 जे आस्थापनां आसा जी सिमेंटाचे एनक्रोचमेंट केल्लें आसा हायवेले तेंचे थंयचे काडपाचें इतलें डायरेक्शन हें PWDन दिल्लें आसून सुद्दां आयज कितले म्हयने जाले आयज दुसरें आतां वर्स जावपाचें येयलें जानेवारी जालो 2024 तरी हेजेर कांयच एक्शन जायना. परत आमी तेजेर रिमांयडर मारलो पयर कंप्लेन घातली नवी आनी परत तिणी PWDच्या पंचायतीक रिमांयडर धाडलो तरी तेजेर आज पर्यंत कांयच कारवाई जावना. इन्स्पेक्शन केलें आनी ते इन्स्पेक्शनाचेर बरयल्लें सुद्दां सरपंचान सेक्रेटरीन की 10 दिसां भितर तेजेर कारवाई जातली म्हणून पूण आज पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जाल्ली ना. म्हणजे हे पंचायतीक आनी सरपंचाक कांयच पडलें ना हें हांगासर दिश्टी पडटा. आयज पळय ग्रामस्थ तिणें आमकां ग्रामसभे आश्वासन दिल्लें की आतां ते 2 दिसां भितर आपूण हें सगळें काडून उडयतलें म्हणून पूण आज पर्यंत तेजेर कांयच जाल्लें ना. म्हणजे हे भायले आतां परप्रांती हे येवन तेंच्या पंचायतीक तेंचो आपुलको आसा पूण आतां हे जे अख्खो समाज इफेक्ट जाता जायांच्या मळ्या लासून तेंचे कांयच तांकां पडलेलें ना. तेजें आमकां खूब वायट दिसता. आतां बाकीचे आसा ते स्वता आमचे फुलकारूच सांगताले. आमची पारंपारीक जाया पुजा वर्सान वर्स आमी मनयता. आतां 100 वर्सां क्रॉस जाली गेल्ल्या ह्या वर्सा आमी 110वी साजरी केल्या आनी आमची अशीच इच्छा आसा की आमचे माळशेक आमच्यो माड्डूच्यो जायो तुज्या आंगार पडच्यो म्हणून. पूण आतां हे परतेंच जालां हांगा सिच्युएशन. कोण परत उजो घाली ही 7वी फावट. पयर 24 तारखेक असोच उजो लागलो. 25 तारखेक आमी कंप्लेन दिल्ली पूण आमकां तेरेस करपाची तयारी. मागीर हांवें स्वता मागीर हांगा वचून आमच्या फुलकार मागीर भुरग्यांनी वचोन एंटीसेप्टिक बेल घेतल्या. शेनवाराक आमकां अरेस्ट करपा जालें. मागीर ते परत मागीर सोमाराक पयलें. त्या सोमार म्हणल्यार आमी माळशेक गाराणें घातलें तूं कितें आहा तें तूं निवारण करून घे म्हणून. आनी तशें आमी एंटीसेप्टिक बेल घेतली त्या दिसा. आनी अशेंच हे रिपीट चालू आसा. वयल्यान आमी हांकां सपोर्ट आमच्या गांवच्या भावांक सपोर्ट करून आमकां बेल घेवची पडटा. आनी कोणूय आमकां एक आमदार मिनिस्टरान कोणूय आमकां हेल्प केली ना. फक्त एकूच आमचो आमदार म्हणजे आमचो न्ही तो पूण भायलो म्हणजे आमचो गांवचोच तो गांवचो भाटकारचो विजय सरदेसाय तुमी तो वळखत आसतले. पण तेणी एकल्यान आमकां सपोर्ट केला आनी कोणी आमकां हेल्प सपोर्ट करना. वयल्यान आमचे आमकां कोण सपोर्ट करपाक सोदता न्ही तांकां कोणी तरी सांगलां तुमी तेंचे भानगड म्हणून तांकां सपोर्ट करपाचें ना म्हणून. हें कितें चल्लां. आमी लोकांक गांवच्या लोकांक झगडटा. माळशेच्या जायेच्या फुलां माळशेक जाय पुजा तिका फुलां पडपाक आमी झगडटा. वयल्यान आमचेरूच तकलेर तलवार. हें तुमकां तरी पडटा. सो आयज तुमी सरपंचाक मेळपाक येयल्ले न्ही. सो सरपंचान कितें सांगलें तुमकां. लास्ट टायम ग्राम सभा आसली तेन्ना तेणें प्रॉमीस केल्ली PWD बीन तिणें सांगिल्लें की आमूण बुधवार ब्रेस्त तुमी मिटिंग आसले बुधवार ब्रेस्तार म्हणल्यार तांकां काडटा म्हणून. आजून कांय ना. वयल्यान ती आज सांगता सरपंच आपूण काडिना म्हणटा डायरेक्ट सांगता. आनी ते घाटी हाडून ते पोसल्या ते सिमेंटाचें उदक सोडटा ते मळ्यांनी वयता मळे झाडां मोडटा. वयल्यान तिका तांकां घाटी म्हणटा ही बेजार जाता आमचेर. म्हणजे ते गोंयकार जाले आमी घाटी लाव अशें इश्यू जालो ना गो आतां. हे सगळ्या गोंयकारांनी समजून घेवपा जाय. आतां मुखार तुमची कितें स्टेप आसतली. आमचे स्टेप म्हणल्यार आमकां ती जायो झाडां मेळ्ळ्या ती आमकां परत जाल्ली जायली पूण आतां इम्पॉसिबल कित्याक आतां पावसूय ना. आतां झाडांक उजो आमी उजो घातल्या त्या झाडांक उदक घालपाचें ते चडावचेर आसा न्ही ती. आनी तो घातली परत सुद्दां कोंबरी जाल्यार परत उजो घालतलो आनी कोण आमकां हेल्प करना. फक्त एकूच विजय सरदेसाय म्हणटा तो एकलो आमच्या फाटी खंबीर आसा आमच्या फाटी मागीर. सो आतां पर्यंत तुमकां नुकसाण भरपाय बीन कोणाक कितें मेळ्ळ्या हेजे बद्दल. पयसो दिवना. कांयच ना. इलेक्शन लागीं पावलें सगळे भीक मागपाक येता जोडयो घेवन मोतां घालून पांय पडटा आनी असल्या टायमार कोणूय ना. कित्याक झाडां मेली ना उरली मेली तांकां कांय फरक पडना. थंय जर हायवे येतालो रस्तो येतालो ना ब्रीज येतालो तें कमशन गांव ते प्रॅक्टिकल येतले
फक्त हो आतां राजकारण धंदो एक जावन पडलेलो आसा. लोकांचें कांय बरें कोण करिना. फक्त अशेंच कितें कन्स्ट्रक्शन जावपातलें, रस्ते बांदपातले, ब्रीज बांदपाक तेंकां कमिशन गावता न्ही, तेका लागून ते फुडाकार घेता. असले हाका कोण पळोवपाचो येना. अशें चल्लां घाणेरडें राजकारण. आनी आमी लोकांक सपोर्ट करता म्हणून आमचेच तकलेर तलवार. आमकां विनाकारण ते 20-25 हजार मोडून पयशा सोडून दी बेल घेवची आनी त्रास कितले. एक्चुली अरेस्ट करपाक तांकां कोण जाय, म्हळ्यार उजो घालता तांकां. पूण उलटो हो जालो उलटो कायदो आतां. तुमकां तरी पडटा हें. ते तुमकां आतां मेळपा आयले पळय जायकार फार्मर्स, तेंचो विशय फाटल्या वाटी ग्रामसभेनूय तेंच्यांनी तुमकां विचारलेले. सो कितें विशय तेंगेलो? कितें विशय म्हळ्यार ते आमचो एक हायवेचेर दत्ता नायक म्हणून तेचो ब्लॉक बीन हेचो करपाचो तो बिजनेस आसा थंय हायवेचेर. तो काड म्हणटा म्हाका. आमी पंचायत एकट्याचेरूच अन्याय करूं शकना. बरें आमकां कोणी कंप्लेनी आयल्या काड म्हणून तरी एकट्याचेरूच आमी अन्याय करूं शकना पंचायत येना ते. अशें आनी कितलेशेच धंदे चालू आसा. एकट्याचेर करता जाल्यार सगळ्यांचेर करूं जाय न्ही. आनी सगळेच आमचे पंचायत वाठारांतले भाव भयणां आसा तेंचे गांवचेच आसा. आतां भायले म्हणटात आमी ताका नांवान हें करूं शकना. ते नांवान घेता तांकां. आमी भायले म्हणटात. भायल्या मनशान घालून आमकां पंचायती काम जाय जाल्यार आमचे मनीस आसना. भायल्यान हाडून आमकां करपाक पडटा. आनी हे हांगा हाडून दवरता कोण? तेच आमचेच लोक हाडून दवरता न्ही. तुमी तांकां थंय दवरिना जाल्यार ते रावपाक पावना न्ही. तुमी स्वता करूं जाय न्ही. आनी तांकां ते नांवान हें करतात. तशें करून नाका म्हणून ते म्हणटात आमी तेंचेर सपोर्ट करतात. अशें कशें जातलें म्हणून हांव सगळें हें करपाक सोदतां. सगळ्यांचे आतां हायवे आमचो जावपाचोच आसा. वता तेन्ना सगळे वयतले न्ही. आनी एक चडांत चड एक वर्सभर आसतले. तो पर्यंत तेंगेल्या आसतले आसा तो पर्यंत ते करताले न्ही. ते परमनंट न्ही. ते केन्ना वचपा तेन्ना सगळ्यांक खबर लेट नोटिसो तेंकांय दिल्ली आसा. आनी तेंकां 2 फावटी आमी हांगा आपोवन सांगलें, थंय वचून सांगलें. ताणें आमकां तेंच सांगलें की जेन्ना हायवे काडटले तेन्ना आमी तांकां जाय तेन्ना उखलून व्हरो. फाल्यां येवं जाल्यार फाल्यां उखलून व्हरो. तुमी आमचीच न्ही. आमी एक पोटा लागून करता पूण तुमी आमकां समजोवची. ह्या हेजेर आमी आसा. आनी जेन्ना हायवे काडटले तेन्ना तांकां काडूं दी. सो सद्या हांकां प्रोटेक्ट करपा लागून जायो आतां फुडें वयतले न्ही तेंचे हें. जायो ह्यो आमकां टिकोवन उरपाक जाय. आमच्यो पारंपारीक जायो माटोवच्यो ह्यो फेमस आसा. आमकांय तितलेच तेंची प्रेम माया आपुलकी आसा. कित्याक आनी कितें आसा आमकां जायो ह्यो आमच्यो एक मोठी पुजा जाता माटोवची. ह्या जगजाहीर सगळ्यांक खबर आसा ती. त्या खातीर जायो ह्यो उरपाकूच जाय. पूण हो जायांचो विशय वेगळो आनी हो विशय वेगळो जाता. दुस्मानकायेन एकामेकाच्या वायटपणान ते नाका थंय पावप अशें म्हाका तरी दिसना. आनी ते जायांच्या विशयाचेर आनी एक धंद्याचेर येवप हे वेगळें ती सारकी गोश्ट म्हाका तरी दिसना. पण ते धंद्या लागून तेंकां खंय तरी ते जायो नश्ट जाता अशें ते म्हणटा. हय पूण तितून हांव तज्ञ ते बाबतीन हांव तरी तज्ञ ना तितून. पूण जेन्ना हांव म्हाज्या गांवच्याचेरूच अन्याय करपाक एकट्याचे सगळ्यांक हें दिता आनी एकट्याचेरूच करपाक तें म्हाका तरी बरें दिसना. कितें कंक्लुजन कितें आयलें मिटिंगेचेर तुमचें डिस्कशन जावन? डिस्कशन जावन कांयच ना. एकामेकाचेर आरोप. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.